हय ताजे मुखारलो जो विशय आसा व्हेरी इंटरेस्टिंग ती म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यान पयली एक सारकी जम्बो मिटींग घेतली आनी त्या जम्बो मिटींगे फाटलो उद्देश आशिल्लो विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग उद्देश कळ्ळें तुका फर्स्ट वी हॅव टू अप्रिशिएट चीफ मिनिस्टर फॉर होल्डिंग दॅट मिटींग बिकॉज somebody needed to do such kind of a thing. But my question is why somebody needed to do such kind of a thing? Because the point is once you present the budget, things should seamlessly start flowing. बरोबर न्ही जयल? अशी परिस्थिती भितर मुख्यमंत्र्याक सगळ्यांक हाडून एक मास्तर हेडमास्तर बी कसो बसयता बसून तंबी दिता आनी मागीर टार्गेट्स घालून दिता आनी हें जावंकच जाय म्हणटा अशी एक तुगेली शाळेच्या हेडमास्टरा भशेन आपल्याला काम करचें पडलें. हें जें काम केलें पांडुरंग तें जर पळयतकीर तुका तुजी कितें भावना ह्या विशीं? नॉर्मली बजेट प्रेजेंट करतकच HODची मिटींग घेवन तो इम्प्लिमेंटेशनाचें हें करप हें खंयच्या फायनान्स मिनिस्टर वा चीफ मिनिस्टराचें काम. आनी फाटल्या बजेटाचो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट सांगता की अरावंड 171 कितली जी एश्युरन्स दिल्ली भितरली 6 तेणी ड्रॉप केली बाकीची सगळी इम्प्लिमेंटेशन आसा ती अंडर हें आसा प्रोसेस आसा. सो म्हाका हे फावटी जेन्ना हांवेनच बातमी केल्ली CMा कडेन उलयताना CMान एक स्टेटमेंट केल्लें की आपूण पर्सनली मॉनिटर करतलो की बजेट इम्प्लिमेंटेशन कशें जातलें काय म्हणून ताची गोवन वार्तान बातमी हाडलेली ताच्या रोखडीच ताणें मिटींग घेतली. सो ताचें हें म्हणप आसा की बजेट खंयचेच एश्युरन्स फुडल्या वर्साक त्याच्या फुडल्या वर्साक वचपाक जायना आतांच्यानूच तें लागू जावपाक जाय किंवा आतांच्यान ताचें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. येस मागीर टॅक्सेशनाचे विशय आसत किंवा स्किमीचे आसत पूण आतांच सुरू जावपाक जाय. आनी अनेक आमकां सांगपाची गरज ना अनेक मंत्री बी जे आसात ते खंयचे कॉन्फ्लिक्ट जातात म्हणजे हे करप ना किंवा ही आपणाक नाका स्कीम ही आपूण करचो ना अशें आसता. पूण CMान ते आतां कितें केलां HODच्या एका कमिटीक धरलेले आहा तूं करतो तें म्हणून एडमिनिस्ट्रेशन. येस एडमिनिस्ट्रेशनाक धरलेले आसा ताणें मिनिस्टरांक धरूंक ना हेतून. सो एडमिनिस्ट्रेशनान धरला ते म्हाका दिसता एक बरी गजाल तेणी केल्या. मिनिस्टर एक असले आहा तो धरपाक गेल्यार सुटून वतले. सो एक बरी गजाल तेणी केला की स्वताच तो मॉनिटर करता आनी जो बजेट प्रेजेंट करता पळय तो इम्प्लिमेंट जावपाकूच जाय. हय किशोर ही जी एक्सरसाइज जाली ती पळोवन कितें दिसलें? ना प्रमोद ही एक्सरसाइज इज अ नॉर्मल प्रोसेस जशें पांडुरंगान सांगलें की दर फावटी बजेट जाल्या उपरांत अशी मिटींग जाता म्हणजे ही मिटींग जाल्या उपरांत हांव फाटल्या बजेटाचें इन्फॉर्मेशन जेन्ना काडपाक गेल्लो तेन्ना अश्योच मिटींगो जाल्ल्यो बजेट जातकूच डिपार्टमेंट हेडाच्यो मिटींगो जाल्यो सेक्रेटरीच्यो मिटींगो जाल्यो आनी बजेट इम्प्लिमेंटेशन करपाचें. पूण एक प्रमोद एक गजाल म्हाज्या आतां लक्षांत येयल्या की खंय तरी आमचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा पळय तें आमच्या लेजिस्लेचराचेर वरचड ठरपाक लागलां. म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशनाच्या फेल्युअराचें खापर हें लेजिस्लेचराचेर वचपाक लागलां. म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन खंय तरी ऑफिसर किंवा सरकारी कर्मचारी अपयशी ठरतात तेचो दोश कोणाचेर येता तेचेर दोश येता मंत्र्याचेर किंवा आमदाराचेर येता. एडमिनिस्ट्रेशन आयज पावरफूल जायत चल्लां आनी ज्या तरेन IAS ऑफिसर आयज ज्या तरेन एडमिनिस्ट्रेटराच्या मेन पदांचेर आसात पळय त्या IAS ऑफिसरांक लागून प्रमोद आमचें जे गोंयचें सेन्सेशन आसा पळय तें कितें म्हणटा की प्रशासना भितर जी एक मुजोरी आहा आनी प्रशासना भितर जी एक अरेरावी जाल्ली ताका लागून ताजो भुरदंड जो आसा तो खूब फावटी राजकारण्याक भुगचो पडटा. ते म्हाका दिसता प्रमोद IAS ऑफिसर आमच्या ह्या राजकारण्यांक बोल्सान घालतात ते आयकनात तेंचो स्ट्रॉंग तेंचे लिंक दिल्लीक जाल्लेले आहा ते दिल्लीच्या बळाचेर हांगा आपल्याक जाय ते करतात अशें आतां दिसपाक लागला. आय डोंट नो बरोबर काय चुकीचें. तुवें म्हटलें की तेका रियलायज जाला म्हणून CMाक आनी जावंक सुद्दां ना न्ही जाल्यार तेणें रियलायज करपाक जाय करून घेवपाक जाय आतां की देर म्हणजे कितलेशेच सिनियर ऑफिसर आसात बरे जे खंय तरी अशे वेगवेगळ्या जाग्यार उडयल्ले आसात तांकां कमी म्हत्वाची हे दिल्लेले आसात. सो म्हाका दिसता की एडमिनिस्ट्रेशनाचो एक सगळ्यांत व्हडलो गुण जो आसपाक जाय इज रायट पीपल एट द रायट प्लेस. So Joel, finally, how do you look at this exercise? Because Pramod, this time the CM has presented a beautiful budget. You know, सगळ्यांक ताणें खुश केल्या भरपूर सारकें एक इल्युजन अशें तयार केलां. सो नाव द क्वेश्चन इज डिलिव्हरी. आनी आतां फाटलें तूं एक्शन टेकन रिपोर्ट पळयलो जाल्यार तेजेर दिसता की ओके 30% CM म्हणटा की इट इज 98% कित्याक वर्क इन प्रोग्रेस आसा आनी अशें आसा. सो द फॅक्ट इज द CM हेज रियलायज दॅट ही इज बीन हेल्ड अकाउंटेबल. नंबर 1 आतां ह्या वर्स ऑल्सो नीड्स टू होल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल. आतां हें जें व्हडलें बजेट हें करतलो तेन्ना फुडल्या वर्साक एगेन अकाउंटेबिलिटी विल कम. सो ते खातीर ताणें ही मस्ट हॅव रियलायज दॅट ओके फायन आय नीड टू get my admin together
and take accountability, fix accountability, have this review meeting, and it's a very, very good sign. Yeah. Okay, if he is going to move forward and get these things implemented, then he has to be personally monitoring this admin level. And then only he can get the things done.